सी ही हॉटेलां पळय फर्स्ट ऑफ ऑल न्हू ही हॉटेलां हांवें पयलीं ते म्हणजे फर्स्ट टायम म्हणजे एकूच धंदो उरला गोंयकारांलो म्हणटा तो युनिटी आनी सारके रियल गोंयकार म्हणजे टॅक्सीवाले हें तुका हांव सांगता आनी हेजो गव्हर्मेंटाचो सारको कायदो आहा आनी गव्हर्मेंटान दीस इश्यू हॅज टू बी रिझॉल्व नॉट आफ्टर द असेंब्ली बिफोर द असेंब्ली हे परत तांकां रस्त्यार हाडप कितें तर सोल्युशन तांकां लॉलीपॉप दिताय म्हणजे कितें सगळे एमएलए बरे वयताय आनी म्हणटाय तुका सोल्युशन कोत्ताच बट मीन टायम हिंगा इल्लीगल पिकअप ड्रॉप चड जाता तेंगेल एकूच रिक्वेस्ट एज अ सरपंच आमगे गांव हॉटेल कितें येयलें गांवच्या लोकांक बऱ्या पडटा म्हूण हांव जाणा टायम चेंज जाता टॅक्नॉलॉजी सगळें जाय बट टॅक्नॉलॉजी हाडून आमगेल्या लोकांक रस्त्यार उडोवप हें सारकें ना अँड वी डोंट एग्री टू दॅट आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट अँड ऑल द एमएलए स्पेशली आय एम रिक्वेस्टिंग मायकल लोबो हो आमचो टॅक्सीवाल्यांक सदां आदार कोत म्हणटा I mean, once and for all, हे तेमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करचे फकत परत परत इलेक्शनाक हो इश्यू घेवचो न्हू परत परत तुमचे पॉलिटिक्स करचे न्हू हांव जाणा म्हज्यानी जायत सांगपाक पूण एप जाय लोकांकूय टॅक्सी जाय पूण आमगेलो लोक तरी रस्त्यार पडलो तूं एप हाडून न्हू देन आय एम नॉट फीट टू बी एज अ सरपंच सो दॅट्स वाय आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट आमचे सगळे टॅक्सीवाले कोणाक भिनाय हे पडे कोण येताय ते इल्लीगल कोताय म्हूण ते झगडटाय आनी असली फेक कंप्लेनां घालून आमगे भुरग्यांक भिवयल्यार आमी भिवपानाय आमी भुरग्यां बरोबर आहाय आनी आमी एकूच सांगताय सरकाराक इफ यू वॉन्ट टू रियली सिरियस यू वॉन्ट टू प्रमोट ट्युरिझम तुका फॉरेन तर मोग आहा जाल्यार हो इश्यू तुमी सॉल्व करचो आनी टॅक्सीवाल्यांचेर घालचो न्हू कित्याक हे दुसरे येताय आनी हिंगा पिकअप कोताय जबरदस्ती केस्तांव कोताय त्या बोड्यान व्हिडिओ काडताय बोड्यांक केस्तांव करवाय दे इन्स्टिगेट यू आनी मागीर तेंची कंप्लेन घालताय आनी आमकां सगळें येवपा पडटा सो आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू रिझॉल्व द इश्यू not after the assembly, before the assembly, because this is very important. आज कितें जालें तें सारकें फॅक्ट सांगता हांव आयज आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेनां करता हें काल जालां आनी हेज्या पयलेंय जाता आनी जेन्ना आमी ते फायंड आउट करता ते कंप्लेन कोण ते तेंचे एड्रेसूय आसना तेंचें नांवूय आसना तेंचो गांवूय आसना आयज तुमकां रियल फॅक्ट कितें सांगता ते सांगूंक सोदता ते सगळ्यांक फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना ही हॉटेलां येता न्हू तेन्ना ह्या हॉटेलाची गू मूत दुल्लो न्हू सगळे आमचे टॅक्सीकार भाव जे हॉटेला भायल्यान बसता न्हू ते घेता सगळे गू मूत दुल्लो वास सगळो आयज तर तांकां तरी बसोंक लायतू ते बसचे थिंगा कित्याक वासान एकूच दिसान तांकां नाका हे आमचे सगळे टॅक्सीकार डेली घेता पूण हे जे पिकअप करतात आनी पिकअप करता म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल कशें ते वेबसायट केल्या म्हणटा ती वेबसायट ओन्ली ओरिजिनल वेबसायट फेक वेबसायट कितें वेबसायटी कोणाकूच खबर ना ते कडेन पंचायत लायसन्स आहा ट्रेड लायसन्स आहा हॉटेल आहा ऑफिस आहा मोबायलाचो ऑपरेट करता कितें करता ते कोणाकूच खबर ना जेन्ना हेज्याकीन पयलीं काविलोसी एक गाडी दवरलेली तेन्ना आमचे काविलोसी सरपंच डिक्सन बाबान ती फायंड आउट केल्ली कुर्तोरी सावन भुरगो येयलो ती कुर्तोरी वचोन तेणें पर्सनली इन्व्हेस्टिगेशन करून तेन्ना कळलें हे सगळें फेक म्हूण सो कांयच सारकें ना म्हणटे ते एड्रेस पासून ते म्हणजे घराच्या एड्रेसाचेर ते वेबसायटी ते चलयता सो हांवें मागता ह्यो वेबसायटी घेवन ते भुरगे जे आमचे कोस्टल बेल्टाचेर आमचे धंदो पिड्यार करता वो आमचे जे शापायन आमचे पायन आनी आमी थर्ड जनरेशन आतां म्हणजे ट्युरिझम सांबाळटा ते काबार करचे न्हू म्हणून एक रिक्वेस्ट थँक्यू सॉल्व जाता पूण म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग खंयच जायना आनी ते करूंकूय सोदना कित्याक हांव न्हू कितें म्हूण समजता ते हे थोडे भुरगे पयले एपाक चलयताले आतां एपाक चलयना आतां आपल्याचे ओन चलयता वेबसायटी करून पूण त्या वेबसायटी पयल्यो फॉर्मल आहा इनफॉर्मल आहा ओपन आहा हिडन आहा ओवर द टेबल ऑन द टेबल ते तेणी क्लॅरिफाय करचें